tragic road incident in South Goa has claimed the life of a college professor. The fatal collision occurred at Mashe between a car and a motorbike. The deceased has been identified as Assistant Professor Suchita Bandekar from Sri Mallikarjun and Chetan Manju Desai College, Kankona. The professor died on the spot. According to initial reports, the car allegedly came onto the wrong side and rammed into the oncoming two-wheeler. The impact was severe, leaving no chance of survival. The incident once again highlights the danger of reckless driving and disregard of basic road rules. As police investigate the case, the troubling question remains: how long will irresponsible driving continue to claim innocent lives? किती झाले पात्र ॲक्सिडेंट कसं झाला हॅलो तर मेडिकला व्हरता तुम्ही मेडिकला व्हरता दापट लोलये काणकोण गोवा हांगा एक मेजर ॲक्सिडेंट जाला एक चली आपली स्कूटर घेवन पोळेच्यान काणकोण वचपावताली जाल्यार एक कर्नाटकाची गाडी पणजेच्यान कर्नाटका वताली आनीक जेन्ना दापट म्हणटा ती एक चली स्कुटरीन हांगा पावलें तेन्ना पळय ताका रॉंग सायडीच्यान व्हरून धपको मारला म्हण जानकारी मेळ्ळ्या हें चली शेळीच्यान काणकोण वचपातालें आनीक जी गाडी आसा ती गोंयच्यान कर्नाटका वताली जेन्ना दापट म्हूण पावलो ती जेन्ना हे चली स्कुटरीन जाली तेन्ना हाका हांगा धपको मारला आनी ताजे स्कुटरीचे सगळी पार्ट्स पडले हांगा पळय गाडयेचे बंपर त्या चलयेचे हेल्मेट आनीक तुमी ताजी स्कुटर पळोवपाक शकतात स्कुटर कशी काबार जाल्या ती आनी त्या चलयेक जाग्यारूच मरण आयलां अशें म्हण आयकलां आनी ही गाडी हो हायवे आनी हायवेच्याक कितली भायर गेल्या हो सारको रॉंग सायडी पावलो आनी मुखाल्ल्यान रायट सायडीक त्या चलयेक मारिल्ल्या धपक्याक तें उसण भायर पडलें आनी तें जाग्यारूच सोंपलां अशें म्हण आयकलां आनी पळय ह्या गाडयेचे सगळे एर बॅग्स बी ओपन जाल्ले आसात मेजर धपको मारिल्ल्यान हें चली जाग्यार सोंपलां एक्सिडेंट जावपाचें कारण एग्जॅक्ट जरी कळ्ळें ना तरी ही गाडी रॉंग सायडीक पावली आनी रॉंग सायडीक पावन हो धपको मारला हो केदो व्हडलो धपको आसा हो तुमी पळोवपाक शकतात आनी ह्या धपक्याक एक चलयेचो जीव गेला वारंवार गोंयान एक्सिडेंट जायत आसात कोणी तरी मरता पूण वाहतुकीचेर नियंत्रण येना आनी कोणाक फरक पडना आनी ही रॉंग सायडीक गाडी कशी पावल्या ही तुमी पळोवपाक शकतात मेजर धपको पळय ह्या गाडी धपको मारी पाटी ह्या चली ग्लासार पडलें आनी ग्लासांतल्यान उसण भायर पण ताका बरेंच पयस फरफडत ओडीत व्हेलें आनी ताजे ताची जाग्यार मरण आयलां हें यंग चली आशिल्लें आयज गोंयान मोठ्या प्रमाणान अपघात पूण वाहतुकीचेर कंट्रोल कोणालोच नाशिल्ल्या कारणान हे अपघात घडटात वारंवार घडटात तुमी धपको पळोवपाक शकतात गाडयेचे सगळे एर बॅग्स बी सगळे ओपन जाल्यान आनी ह्या एक्सिडेंटाक एक बरे भुरग्याचो जीव गेल्लो आसा ह्या अपघातान जें चली सोंपलां ताचें नांव सुचिता बांदेकर वर्सां 27 अशें म्हण आयकता आनी ह्या चलयेक बाबड्याक जाग्यार मरण आयलां सुचिता बांदेकर हें शेळेच्यान काणकोण वचपावतालें जाल्यार ताका रॉंग सायडीच्यान गाडी हाडून मारिल्ल्यान ताजे जाग्यारूच मृत्यू जाला अशें म्हण आयकलां आनी ही गाडी आसा ती कर्नाटकाची आसा KA30 आनी ही रॉंग सायडीच्यान व्हरून जाग्यारूच एक चली सोंपलां तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर